नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. गोंयाक नोव्हेंबरांतूय नॅशनल गेम्स घेवंक जमना. आयओएन जानेवारी उपरांत तारखो दिवच्यो म्हूण यत्न. आयोजनाक वेळ पावना. मुख्यमंत्र्यान केलें स्पश्ट. सुदीन म्हणटा इन्फ्रास्ट्रक्चरूच जाग्यार ना. कसिनो उद्देगांनी कितले गोंयकार, कितले भायले? श्रम आयुक्ता कडेन आंकडोच ना. मुख्यमंत्री म्हणटा सगळ्या उद्देगांनी कर्मचाऱ्यांचो मागला रेकॉर्ड. रोहन म्हणटा भायल्यांचेर ना धरबान. कुणाय उद्देगीक वसणुकेत वैजकी कोयरा विल्याचो प्लांट घालपाची तयारी. मायकल म्हणटा 12 कोटींचो प्लांट पीपीपी ना जाल्यार बीओओटीचेर. आयएमए म्हणटा जमीन ताब्यात दियात. सेसाखरा 4 ते 5 कोटींक प्लांट उबो. पत्रादेवी सावन पोळ्या मोल्या मेरेन गोंयच्या हायवेची कामां बाबत कन्सल्टंट कॉन्ट्रॅक्टरांचेर एक्शन कितें? काँग्रेसीची लक्षवेधी. मुख्यमंत्री म्हणटा गडकरी येता, चवकशी जातली. पंदरा लाख लोकसंख्येच्या गोंयांत 3,000 एनजीओ, 2,000 अधिनोंद नाशिल्ले. उदरगतीच्या कामां आडावन उपद्रव करपा पुरते. मुख्यमंत्री म्हणटा मुळाव्या सुविधांच्या कामांक विरोध खपोवन घेवचे ना. स्मार्ट सिटीचो रिव्ह्यू. बाबूश म्हणटा सांतिनेज नालो, पार्किंग, कोयरा विलो पयलीं. हळशीक शार स्मार्ट खंयचे? फाल्यां धोवा हत्ती महापालिकेचे माथ्यार मारशात. सरकाराक शिटकावणी. आणि वाळपय नगरगांव मेल्लो मेळो गवो. गोरवा सांबाळ खात्याच्या स्टाफान वचून केले पोस्टमॉर्टम. नैसर्गिक मृत्यू. गोरवा दोतोरांचो रिपोर्ट. गोंयाक नोव्हेंबरांतूय नॅशनल गेम्स घेवंक जमना. आयओएन जानेवारी उपरांत तारखो दिवच्यो म्हूण यत्न. मुख्यमंत्र्यान क्लियर केलें. खेळा मंत्री बाबू म्हणटा गेम्सांचे सगळे प्रकल्प ऑगस्ट म्हळ्यार तडीक. मात आयोजनाक 5 म्हयने आदी शेड्यूल जाय. नोव्हेंबर मेरेन ते शक्य ना. सुदीन म्हणटा कितलीशीच कामां निकती सुरू. इन्फ्रास्ट्रक्चर खंय? केंद्राचो कितलो पयसो आयलो? सरकारान खंय घालो? आनी कितले पयशे लागतले? सुदिनाच्या प्रस्नांचो फार. आमचो गोंया भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर हा तो एकदम आमी तयार आसात नॅशनल गेम करपा खातीर. आता डेट म्हणटा ती हा पळय जी आत्तां सांगल्या तेणें केन्ना हे 15 दीस 8 दीस पयलीं 8-10 दीस पयलीं जेन्ना तूं डेट ही तेणें समज पयलीं दिल्ली नोव्हेंबरान करता म्हटल्या उपरांत आतां आमचें उलोवप चालू आहा. नोव्हेंबराची समज तेणें डेट दिल्ली जाल्यार आमकां सगळें टेंडर काडपाक मेळटालें. ही डेट कळ्ळ्या नंतर टेंडर काडपाक पडटा. अरे आमकां मुहूर्तूच मेळना न्ही. तो मुहूर्त सारको कन्फर्म जावन मुहूर्ता बरोबर आमकां हें सगळें मेळून दी. ह्या प्रमाणे आमचो प्रयत्न चल्ला. ही व्हडल्यांतली व्हडली जबाबदारी आहा. एमजीतलो भायर सरता आसतना मुहूर्त घेतला केन्ना भायर सरपाचें गेलो तो. आतां गेलो मुहूर्त जालो ना म्हणटकूच तेज्यान आन्सर दिवपा जायना केन्ना जातलें तें. देखून आज सीएमान दिला. म्हाका दिसता पालय तरी मसरावर तुगे मुहूर्त करप. इट इज नॉट पॉसिबल टू टेक इन नोव्हेंबर. आम्ही तांकां सांगला की जानेवारी उपरांतची तारीख जर कितें आसत जाल्यार ती तुमी तारीख दी. बाबू आसगांवकर ही 3 म्हयन्यान कामां करून दाखयतलो तुका. 3 म्हयन्यान कंप्लीट. तूं वचून इनॉग्रेशन कर. स्पीकर सर हो उलयता. स्पीकर सर हो जो उलयता होय तसोच म्हाजे भाशेन काम करपी. तो फातोड्याचो स्टेडियम तेणें 6 म्हयन्यान बांदलेलो. 1 क्रूज टायम आसतना बांदलेलो मरे. तूच कॉन्ट्रॅक्टर मरे. तूं करूं शकता हांव करूं शकना? हा कितें रे? अरे ती कापासतात हा बाबू आसगांवकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर. आनी कितले येतले आनी कितले उरल्या आनी तुमी कितले मोडले? गव्हर्मेंटान कितले मोडले? स्कीम कशी 60-40, 80-20, 50-50 कशी? काय ना फुल ग्रांट. आनी आमी 80 कोटी सुमार मागल्या. येतले 80 कोटी येतले. आनी कितलो रे? आमी सारकें एस्टिमेट कितलो केला? कितले ते सांग मरे. एस्टिमेट बेश्टो जाला पयसो एस्टिमेट करनासतना. नाही हांव ते म्हणटा तुमकां 12च्या पयलींचे पयशे
खंय गेले ते म्हाका खबर ना, काय खबर ना. कदाचित तांकां खबर आसतली. कोणा कोण आशिल्लो? नॅशनल गेमी खातीर हो पयसो आयलो, तेजे भितरल्यान आमी एडवांटेज घेतली लुसोफोनिया गेम करपाची आनी तें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां थंयच्यान मेळ्ळें. म्हणून ह्यो नॅशनल गेमी वयल्यान लुसोफोनिया गेम जाली. गोंयांत भायल्या कामगारांचे लोंड्याचे लोंडे खंयच्यान येतात, खंय रावतात, तांची फाटभूंय कितें, खंय काम करतात, कितें करतात, पंचायती, पालिका वा पुलिसां कडेन कसलोच रिकॉर्ड ना. बलात्कार, खुनाचे केशींनी तेच चड. भाडेकरू व्हेरिफिकेशन एक्ट खुटयाळ्याक रोहनान जाप मागली. मुख्यमंत्री म्हणटा कसिनोंची कितले कामगारांनी गोंयकार आसा तेंच श्रम आयुक्ताक खबर ना. आतां खंय ताचे कडच्यान गोंयभरचे कंपन्यांतले कामगार, गोंयकार, बिगर गोंयकारांचो आंकडो मागला. पूण आज जेन्ना एकदम ट्रेन भरून लेबरर्स येता तेन्ना भंय दिसता एकूच खातीर, कित्याक तो लेबरर येता तो पयलो येता काम करपाक. सवाय भितर ताका एक प्लॉट मेळटा, तो प्लॉट घेता, पंचायतीक बरो अंडरस्टँडींग करून तो घर बांदता आनी थंय वोटर जाता. आज जेन्ना इतले लोक येता ते कित्याक आयल्या, खंय आयल्या, कोणागेर कामाक आसा, आनी आमी जेन्ना व्हेरिफिकेशन करपाक जाय हे बिंदास गेले. फाल्यां खंयची when you talk about rapes, murders, you look at the people who are accused. गोंयकार कोण ना हातून. Police has to get into this. स्पीकर सर, तांच्यांनी जे मेन्शन केला ट्रेन नंबर 12742 थिवीम रेल्वे स्टेशनाचेर जालें ते हांवें ऑलरेडी नोट करपाक लायल्या आनी ते खंय गेल्या, कितें गेल्या हें व्हेरीफाय करता. बट स्पीकर सर, ह्या हावजाक कळपाक जाय म्हणून आनी एक गजाल हांव मुद्दामून सांगता. काल हांवें लेबर कमिशनराक आपयल्लो आनी हांवें ताका एकूच विचारलें की गोंयांत जितक्यो कंपनी आसा तितक्या कंपनींतलो ऑलरेडी कितले जाण तांच्या कडेन एम्प्लॉय आसात एट प्रेझेंट आनी हाव मच आर गोवन एंड नॉन गोवन. बट तो म्हणटालो रिकॉर्ड अवेलेबल ना. मात तेणी सांगलें खरें तो रिकॉर्ड अवेलेबल आसा, अत्यंत गरजेचें आसा. पयलें काम हांवें ताका ऑलरेडी सांगलां की सगळ्यो जितक्यो कंपनी आसतल्यो तितक्याय कंपनीन कितले ऑलरेडी एम्प्लॉईज आसा एट प्रेझेंट तें कळप आमकां अत्यंत गरजेचें आसा. आनी त्या खातीर म्हणजे अशें जे भायरसून येता ज्या गोंयकार भुरग्यांक काम मेळना बट हेंकां जर काम मेळटा आसत जाल्यार आमी हेजेर ह्या विशयाचेर हांव सिरियसली आसा. हांवें ऑलरेडी रिकॉर्ड सगळो कालूच कॅसिनोचो प्रश्न आशिल्लो बाबा दिगंबर कामतांचो. हांवें ताका तेन्ना जेन्ना विचारलें ना म्हणलो आमच्या कॅसिनोतलो रिकॉर्ड आमच्या कडेन अवेलेबल आतां वचून घेवन यो म्हणून सांगलो ताका. तो जेन्ना रिकॉर्ड हाडलो तेणी ताज्या उपरांत तेणी म्हाका डिटेल्स दिली पर कॅसिनोंत कितले वर्कर्स आसा ते. एका हितून 632 कितें तरी दुसरे 740 सगळ्यांचो डिटेल. तेज्या उपरांत तेणी लेबर इन्स्पेक्टराक थंय धाडलो आनी तेज्या उपरांत रिकॉर्ड हाडलो काल अर्जंटली. त्या उपरांत म्हाका कळ्ळां तो म्हणालो आपण आत्तां हें सेग्रिगेट करूं शकना कारण अर्जंटली जाला. म्हणून म्हणटा हांव सगळ्या इंडस्ट्रींतले डिटेल ऑलरेडी घेवपाक लायला. आमकां इंट्रस्ट आसा गोंयकारांचो. न्ही एक मिनीट, म्हजो विशय थंय ना. म्हजो विशय आसा जे हजारांनी जे एकदम ट्रेनीन चौकशी करता न्ही हांव. ताजी चौकशी कशें करतले काय म्हणून ती हांवें कलेक्टराक कामाक लायल्या. कळटलें तांचे जेन्ना रिकॉर्ड्स थंय मेळटलो पळय न्ही ती हांव करून घेता. कुणय उद्देगीक वचणुकेत वैजकी कोयरा विल्याचो प्लांट घालपाची तयारी. 12 कोटींचो प्लांट. मात तो पीपीपी काय बीओटी तत्वाचेर चलतलो ते पळोवचें पडटलें म्हूण गार्बेज खात्याचो मंत्री मायकल उलयला. बुधवारा ताची IMA आनी हॉस्पिटलांच्या प्रतिनिधीं बरोबर बसका जाली. IMA म्हणटा जागो तांच्या ताब्यांत दिल्यार CSR खाला ONGC कडच्यान तो प्लांट 4 ते 5 कोटींत उबो जावं येता. The land is with us now, Kundai Industrial Estate. We have a land of for this facility, and immediately we are planning to start. So 12 crores is the estimate which we have done. Coming meeting, the next meeting we will approve all this. We have asked environmental clearance, pollution control board, सगळे आमचे inspection been complete झाले आहा. The public hearing is जाल्ले आहा तेजेर आणि we are awaiting this environmental clearance. The minute we get, we will float the expression of interest if it is under boot. So the final meeting with Honorable Chief Minister is pending, whether we are going to do it under build, operate, own, transfer, or we are going to do it by Goa government. So the money will be spent directly. We'll take some funding from any of the banks like
Bank of Maharashtra has come forward to finance us for solid waste management facilities in Goa. NABARD has sanctioned us 200 crore loan for solid waste management facilities in Goa. So, since it is small amount and the land availability is with us, if the state government says no, let us put all the money, then it is state government money. We will only ask for a contractor to build a facility, and Indian Medical Association, the Goa unit, they will be part of this to run this facility. done an environment impact assessment. आम्ही ताका सजेस्ट दिला एज पर आमच्या हाज्या प्रमाणे की यू गिव दॅट लँड टू IMA, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, and we will build through the this our CSR activity, which ONGC is more or less ready to do. आणि ताणी जर ते केलें जाल्यार आमकां सवाय भितर पडटलें. आमी ते 4-5 कोटींनी करूं शकता. तूं भायलो आफयतलो कोण आनी ताका स्टेट ऑफ आर्ट कर आनी हें कर, तो 12 कोटी खर्च करतलो, मागीर ताका वसुली करपाक आमच्या हॉस्पिटलाकडून घेवचे पडटले पयशे. आनी हाफ द हॉस्पिटल मे नॉट गिव, आनी ते म्हणटले आमी करता म्हणटले आनी सारकें करचें ना. सो यू हॅव टू गिव समथींग वीच इज रिजनेबल प्रायस. पणजेचो आमदार बाबुशान स्मार्ट सिटीचे कामाचो रिव्ह्यू घेतलो. सांतिनेज नालो, पार्किंग, कोयरा विलो पयलीं हळशीक शार स्मार्ट कशें आसूंक शकता? बाबुशाचो प्रस्न. पणजेचो निर्णय मध्य प्रदेशांतलो चौधरी घेवंक शकना. पणजे बरे विजनेर आर्किटेक्ट आसात. महापालिके कडेन दवरून सगळें चल्लां. धवो हत्ती काडून खंय फाल्यां महापालिकेचे माथ्यार मारूंक जायना. Let first CM form the committee. He is supposed to form a committee. So once the CM forms the committee, then we will see how we will take. See, I am saying what really Panjim requires, that we should take as a priority. You know, I think what they are taking now is nothing to do with Panjim and nothing to do with priority. We have there are three major issues as far as Panjim is concerned. One is the thing. Santinez Nala is very important. The parking is the second issue, and third thing is the garbage. These are the three issues which we need to basically focus, and we are focusing on that issue. Smart city. Now, smart city. See how you can be smart when your city is dirty. Okay, the infrastructure first should be created. When infrastructure also only is crumbling, so what smart you want to see? And some fellow from Madhya Pradesh, some Chaudhary is going to tell us what Panjim requires. There are no people of Panjim. People of Panjim are not educated. There are engineers, top engineers, architects from Panjim. Why their support was not taken? चौधरी काडपाक जाय. That's let CM decide. स्मार्ट सिटीचे लिस्टार जी कामां आहा पळय न्हू ती एकदम रिव्ह्यू करपाक जाय. Definitely 100% it will be reviewed. तुम्ही खंयची I don't see whatever is proposed on a smart city. They are not helping the people of Panjim in any way. And what is going to happen to smart city after 2 years? It is nothing. Because this is government dream was for 5 years, and then what they want to do? They want to hand over this white elephant to the CCP. First of all, CCP is already starving for as far as funds are concerned, and this you all are going to decide without the concurrence of, without the support of the involvement of CCP, and you are going to hand over. गोंयांत खंय 3,000 NGO, तातले 2,000 रजिस्टरूच ना. वता वता थंय उदरगतीची कामां आडावंक हे एक्टिविस्ट भोंवतात. मुख्यमंत्र्याची विधानसभेत जाप. दर्यादेग वाठारांत मुळाव्यो टॉयलेट आनी चेंजिंग रूमा सारकिल्यो सुविधांक सुद्दां ह्या NGO एक्टिविस्टांची हरकत. उठ सूट एनजीटीत. मात सरकार नाका ते खपोवन घेवचें ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. बाबाशान चर्चिलान कामांचो प्रस्न काडिल्लो. आनी अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम तेणें आमचे बिचीर सगल्यो कोस्टल बेल्टाक टॉयलेट्स, इन्फॉर्मेशन सेंटर, कॅमराज सँक्शन केल्ले आहाय. आनी आमचे उतोर्डा बीच हिंगा प्लेस आमची माजोर्डा पंचायत आहा. माजोर्डा उतोर्डा पंचायतान NOC दिल्या आनी इन्फॉर्मेशन सेंटर थिंगा आंडवल्ले आहा. पूण CRZ NOC लागून तें घालपाक मेळना. ट्युरिजम डिपार्टमेंटान CRZ NOC मागिल्ल्या आनी केदो मेळटली आनी काम केदो स्टार्ट जाता तें मातशें सांगचें. आता टॉयलेट आमी जो प्रोजेक्ट घेतात खंयचोय बीच लायनीचेर, तो आमी प्रोजेक्ट पयलो घेतात, एस्टिमेट करतात, ताजो कन्सल्टंट आसता आनी तो प्रोजेक्ट आमी धाडटात दिल्ली आनी तो पास करून हाडटात. आतां मोबायल टॉयलेट खंय खंय जाय. आतां मोबायल टॉयलेट आमी कोलवा घालपाक गेलो, लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलें, स्टॉप दवरलें.
म्हणून अशें आमी मोबायल टॉयलेट जंय जंय जाय आनी थंय एनओसी मेळटा थंयच आमी ऑर्डर करतले आनी ते हाडटले आनी घालतले ना तशें कशें हाडटले. ओके आमगेलें कितें जालां हे थोडे एनजीओ बेनजीओ पळय आहा पयर कितें केरला कितें जालें ते म्हळ्यार रूख कातोर म्हणजे जालां. अरे देवागेले नेचर पळय आहा तें केन्ना कितें जाता कोणाचें सांगपाक जायना. पूण जेन्ना हो CRZ आनी NGT पळय आहा तें फकत गोंयांक लागता आनी कोणाला आयकनाय ते. हांव कितें म्हणटा आतां आमची आतां हिंगा ओल्डान आतां मांडून घेतल्या कोलवा आयकॉनीक बीच हाल्या लोक येता. जर तर नॅचरल तरी लोकांक एक टॉयलेटींग मेळना ड्रेसींग मेळना कसलो फायदो आमकां. सो हेजेर कितें तरी आमी उपाय घेवपाक जाय. हांव मागता CMा कडेन हेजे उपाय घे. कित्याक NGT CRZ NGT CRZ म्हणजे बसूंक लावले ना आमी. लोकसंख्येच्या गोंयांत म्हाका दिसता 5,000 3,000 NGO आसात, 2,000 अनरजिस्टर्ड आसात. म्हणजे हे सगळे लोक जे आसा पळय न्ही सरकार जी डेव्हलपमेंटाची कामां करता ताका ऑब्स्ट्रक्शन करपा खातीर आसा. आमी हांगासर डेव्हलपमेंट करपा खातीर आसा. ताच्या खातीर सांगता हांव म्हणजे वॉट एवर इन्फ्रास्ट्रक्चर ज्या स्पेशली द चेंजींग रूम टॉयलेट्स वॉट एवर द फेसिलिटीज रिक्वायर्ड ऑन बीच वॉट एवर आमच्या काब्रालान थोडे कडेन इनिशिएटिव्ह घेवन त्यांच्या तेवटेंतल्यान केली थोडे कडेन उरल्या. बट ही प्रायमरी फेसिलिटीज ज्या बिचाचेर जाय पळय न्ही हांव टुरिजम मिनिस्टराक सांगता ती सगळी कडेन ती फेसिलिटीज हे फावटी अवेलेबल करून दिवया आनी ती अत्यंत गरज आसा ती आमी दिता. काणकोणचो आमदार इजिदोर फर्नांडीस विधानसभेचो उपसभापती ताची बिनविरोध वेंचणूक जाली. ब्रेस्तारा उपसभापतीची वेंचणूक जावपाची आशिल्ली. बुधवारा 12 मेरेन अर्ज घालपाक प्राज आशिल्लो. मात इजिदोर सोडून आनी कोणेच अर्ज घालो ना. काँग्रेसीचे वटेन अलेक्स रेजिनाल्ड वेंचणूक लढयतलो म्हूण सुत्रां सांगताली मात ताणें अर्ज भरलो ना. पत्रादेवीसान पोळ्या मोल्या मेरेन हायवेची कामां बाबत काणकोणा बायपास उद्घाटना आदींच कोसळ्ळो. कॉन्ट्रॅक्टर कन्सल्टंटांचेर एक्शन जाय तांचेर नजर दवरूंक गोंयचे इंजिनियर जाय म्हूण काँग्रेस आमदारांची लक्षवेधी. मुख्यमंत्री म्हणटा फुडल्या म्हयन्यांत केंद्रीय मंत्री गडकरी गोंयांत येता. कांय गजाली ताच्या कानार घाल्यात. काणकोणची चवकशी जावन खंय एक्शन जातली. ते आमकां खबर आसली बेश्ट फातरांचेर केला ताका जाळी मारल्या आनी जितले दीस वयता तितले ते वांगडा टिल्ट जावंक लागले. आनी आयज राती पडपाचो आहा ते लागून आमी ताका सांगलें आयज रातचो पडटलो म्हूण आनी खरेंच रातचो तो पडलो. ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान जें काम केलां स्पिकर सर इज नॉट अप टू द स्टँडर्ड की तूं आतां 8-9 तारखेर तें इनॉग्रेशन करपा आहलो. प्लीज डू नॉट हें करनाका इनॉग्रेशन. कित्याक लोक बेजार आसा कित्याक लोकांक आतां भिरांत लागल्या. कित्याक लोक कितें म्हणटा आमकां अंडरटेकींग जाय तिका 2 स्पेन करूच म्हूण. हाजेर गोवा गव्हर्मेंटाचो कितें कंट्रोल आसा काय ना. कारण कितें आसा लोकल कंडिशन्स तो सांगतालो तें सारकें की लोकल कंडिशन्स कितें आसपाक शकता कितें प्रॉब्लेमां जावपाक शकता हें लोकल आमकां इंजिनियराक चड खबर आसता. हे कन्सल्टंट म्हणटा ते नॉर्मली ते सगळे हायफाय असतात. आमी आमकां पळयला ते कन्सल्टंट. Is what action you are going to take? Because every time we are asking you, I want some action to be taken against this fellow. You should some panel action जावपा जाय. ताकी पयशे रिकवरी जावपा कितें जाल्यार जावपा जाय. ते कन्सल्टंटाचे त्रास करूं नाका तुमी. तें कितें पळय जाता आमचे कोण MLA दाखयता कितें दाखयता तेजे मातसो बाबा जाय. कित्याक फॅक्ट घडलो आहा. हय इट इज अंडर EPC बट तरी सुद्दां हांव तेजो कॉन्ट्रॅक्ट जो आसा कॉन्ट्रॅक्ट एग्रीमेंट मागून घेता. तितूर कितें आसा तो पयलीं हांव स्टडी करता आनी ताजेर कितें जी एक्शन घेवपाक मेळटा पळय ती एक्शन हांव घेता. एक हांव तुका डायरेक्टली सांगता. मिनिस्ट्री दॅट दे आर नॉट डुईंग वर्क. एकूच मिनट तुगे एक लेटर गेल जाल्यार चीफ मिनिस्टर एकूच लेटर गेल जाल्यार ते सगळे भितले. शो यो करता न्ही लेटर. शो यो हांव करता लेटर तुका इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट हांव तेय लेटर करता. ओके आनी माननीय गडकरीजी MORTH मिनिस्टर हे येवपाचे आसा. इट इज ऑन कमी फुडल्या म्हयन्यांत ते स्वता हांगासर येवपाचे आसा. त्या खातीर हांवें ऑलरेडी हें जाल्या उपरांत हांव पर्सनली फोनारूय तेंच्या कडेन ह्या विशयाचेर उलयलां. त्या खातीर हितूर थरोली जी इन्क्वायरी आसा आनी जी कितें एग्रीमेंटा प्रमाणे आसा ती एक्शनूय घेता. वाळपय नगरगांव एक मेल्लो गवो मेळ्ळो. गांवांत मारुतीच्या देवळा कडेन हो गवो मेळ्ळा. गोरवा सांबाळ खात्याच्या दोतोरांनी येवन त्या गव्याक पळयलो. पोस्टमॉर्टमूय केलो. मरण निसर्गीक म्हूण गोरवांच्या दोतोरान रिपोर्ट दिला.
पायसन आसा तो नगरगांव एरियेक कॅड मेळ्ळा सो एक्झॅक्टली कितें रिजन म्हणजे मेडिकल आतां हे केल्या उपरांत कितें जालां नॅचरल सो आतां ताका कितें करतलें गोयच्या आयकर विभागान वेगवेगळ्या कार्यावळींनी आयकर दीस मनयलो. सुवाळ्याक गोंय विद्यापीठाचो कुलगुरू वरुण साहानी, फामाद फोटोग्राफर विवेक मिनेझीस मुखेल मानेस्त म्हूण आशिल्लो. आयकर खात्याची प्रधान आयुक्त आम्रपाली दासान मानेस्तांक येवकार दिलो. As you have already heard, this is the 159th income tax day. The 24th of July is the date on which income tax was first levied on the Indian population, obviously by the colonial government at that time. Tax collections have grown astronomically over the last few years. Last year we collected rupees 11.37 lakh crores, which is a little more than half of the total tax revenues of the government of India. Goa is a small state with a small population, and its contribution of rupees 1420 crores last year sounds small in the national scheme of things, but in terms of the population, the per capita payment of taxes is much higher here than in any other state of the country. पावसान बरोच नेट धरला. कोलवाळे दुरीक कोसळून एके नर्सरीचे सुमार 2.5 लाख रुपयांचे लुकसाण. नर्सरीतली रोपां व्हांवन गेली. दुसरे वटेन सांग्यार बामणसाय वाठारांत एके घराचे दुरीक कोसळून सुमार लाखभराचे लुकसाण. उपजिल्लोधिकारी आनी नगराध्यक्षान वचून पळोवणी करून काम सुरू केलें. काल राती फोन आयिल्लो 8:30 7:30 चेअरपर्सनान फोन केल्लो की देर इज वन वॉल हॅज कॉलेप्स. राती मागीर कितें तलाटीक धाडिल्लो हांवें. तलाटी प्लस फायर ब्रिगेड आयिल्ली राती. हांव येता म्हटल्यार ते पावले हांगा आनी काळोख आसल्या कारणान मुखार मागीर सगळ्यांनी सांगलें तशें आसता तशें दवर. सकाळीं मागीर हांव 7:30 हांगा पावलो आनी आतां आमी इन्स्पेक्शन करपाक गेल्यार पळयत जाल्यार खरेंच इट इज डॅमेज, कम्प्लिटली डॅमेज. 2017 सावन ही आमगेली हें चलताली. हांवें कंप्लेन घातलेली म्युन्सिपालिटी. रिटेनिंग वॉल आनी तेगेलें सोकपीट आसा सारकी डेंजर पोजिशनाचेर आसा. एक ना एक दीस आमचें पडटलें. आमगे तें रिपेर करून दिवचें म्हूण हांवें मागलें. कंप्लेन घातली 17 कंप्लेन घातली. 3 वर्सां जालीं आतां कांयच खबर ना. लास्टाक सीओन जजमेंट दुसरो दिलो. तो सोडून ते घर लिगलायज करचें म्हूण दिलो. तें म्हाका कांय समजना तेणें कितें केलें तें गडे ब्रायबाचेर हें केलें कितें केलें तें कांय खबर ना. हें तो करना म्हूण लास्ट डेंजर म्हूण आनी आमगे घरां आवय आहा जाणटी आवय. तरी पूण देवा कृपेन ती काल साल्वार जाली. आनी सगळो वो आतां हें प्रकरण घडपाक प्रमोद देसायले एक्स चीफ ऑफिसर प्रमोद देसायले हें प्रकरण. त्यांनी वो चीफ ऑफिसर सॅटिस्फॅक्शन करनासतना बोलतोच जजमेंट दिलो आनी ती तेगे घर रेग्युलायझेशन कर म्हूण दिलें. कंप्लेंट दिलो तेणें कंपाउंड रिटर्निंग वॉल, कंपाउंड वॉल आनी सोपपीटाचेर आनी जजमेंट दितो तेगे घराचेर. उटंगारा सरशी कोलवाळे विराज नर्सरीचे दुरीक कोसळ्ळे. रोपां व्हांवन गेली. आता तेंच्यांनी उदक घालून वर रस्ते सामके वर हें केला माती भरून. आमचे गटर सगळे पुरण उडयला आनी एक म्हणजे तुका सायडींतल्यान सगळे उदक आयलें आनी सगळे कंपाउंड बी मोडला. कंपाउंड ह्या आतां 2 वर्ष जाले आमी बांदून. आतां नवीन कंपाउंड सगळी त्या सायडीन पसून गेला. 1.5 लाखाची तरी झाडां व्हांवून गेली. 2.5 लाखाची तरी आमकां लुकसाण जाला. आमकां सगळे आतां भोंवपाक पसून जायना इतलें उदक रावता. इतले मजगती टीव्ही शॉर्ट सर्किट जालो आनी म्हापशा खोर्ले रोजा रॉड्रिक्साच्या फ्लॅटात उजो लागलो. टीव्ही शॉर्ट जालो तेन्ना रोजा टीव्ही पळयताली. सुमार 60,000 खंय लुकसाण. फायर ब्रिगेडीन धांव मारून फ्लॅट आनी बिल्डींग साल्वार केली. एक टीव्ही तेजी ऑन आसली आनी ती ओनर ती रोजा रॉड्रिक्स ती थंय आसली आनी ती टीव्ही म्हाका दिसता ती शॉर्ट सर्किट जावन उजो पेटलो. आमी रोखडोच फायर फायटींग केली आनी तो उजो पालयलो. लॉस कितें जालें? लॉस अरावंड 60,000 रुपया. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आनी मयूर नायक. हे बुलेटीन हांगा सोंपता. खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.